Yo, yo, yo! गोयचा वेलकम टू द चॅनल. आयज बरे कालजान सान तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या चॅनलार 504 सबस्क्रायबर जाल्यात. ओके, and I would like to thank each and every one of you all for this. वो चॅनल हांवें फेब्रुवारीन कितें उकडलेलो लास्ट इयर आनी तेन्ना हांवें कांयच म्हणजे आय डिडंट गिव इट मच अटेंशन, ध्यान दिवंक ना तेजेर हांवें. आनी आयज दिवंक गेलां जस्ट 2 वीक जाले दिसता म्हाका. ओके, आनी 500 सबस्क्रायबर. पयलीं आसले कितें 11 सबस्क्रायबर आसले. ओके, तर दॅट वॉज 2 वीक्स अगो. पूण एनिवे फुडें या. ओके, आयज आमी रियॅक्ट करतले. एकलो भुरगो आहा, कितें नांव तेचें, क्लिफर्ड लोपेज म्हणून, क्लिफर्ड लोपेज. ओके, आनी तेजो व्हिडिओ आहा जीवित म्हणून, कोंकणी रॅप सॉंग. सो लेट्स रियॅक्ट टू दॅट आनी मागीर पळोवया. ओके, इंट्रो जातकूच वी विल मीट अगेन. डोंट गो एनीवेअर. कितें जालें तें जावं म्हाज्या गोडाचो पांव, तूं म्हाका दिना तरी अरे थँक्यू फॉर कमिंग बॅक. गोंयचो हांव. अच्छा, तर बिफोर वी कंटिन्यू, तुवें जोर तो सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार कितें करपाचें, सबस्क्रायब करपाचें. लायक करूंक ना जाल्यार लायक करात व्हिडिओ. म्हाजे आदले व्हिडिओ पसून आहात, करात लायक, कमेंट कर, शेअर करात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नाव लेट्स टॉक अबाउट जीवित. Okay, this song was uploaded in November 19th, 2020. 2-3 महिने झाले. 1358 व्ह्यूज, 1300 व्यू हा हेजेर, आणि त्याचे सबस्क्रायबर काउंट ओनली 206 हा. ओके, आता आम्ही व्हिडिओ पळोवया what it has to say. And okay, I forgot to mention, this is produced by Vino Ramaldo. Okay, तुम्ही जोरी तर वो व्हिडिओ पळोवंक ना. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शनान आहा. पयले वचून तो व्हिडिओ पळयात आनी मागीर हिंगा येयात. कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू ओवर शॅडो हीज व्हिडिओ ऑन माय चॅनल. ओके, तेणें मेहनत केल्या अँड ही डिजर्व्स द फूल रायट फॉर गेटींग ऑल द व्ह्यूअरशीप. ओके, भावान भयणानो, फुडें या. रेडी? ओके. ओके भावन भयणानो, एका हांवें ऑलरेडी हेडसेट पयलोच लावन सोडला. सो कितें करूया आतां, लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ अँड लेट्स सी वॉट इज इन दीस. ओके, फूल स्क्रीन करता आनी प्ले. टॅटो हा मारे. सॅड को दिसता सॉंग. पापो येयलो वो क्लिफर्ड. दिसवेताले बरें दिसो जिवीत सुखीच खरेंच. सपनेली सपनां हजारे कुजोटक्यान ती जाली काबार. जिवीत वसोना तूं चिंताय तशें, तूं चिंताय तुजो फुडार राजा भाशेन. पूण तूं नोको तो वयर पावन सगलें पळयता. एक दीस सगळीं तुजी सपनां पिसडून उडयता. मागीर दिसता तुका जियेवंकूच नाका. सांग रे सारकें न्हूय, वोय हेंच भोगलें म्हाका. फुडें पयल्यार दिसता जिवीत इम्पॉसिबल. सदांच रडटा, दूख जाता अनबॅरेबल. उठोंक सोदता पूण उठोंक जायना. जेवण दिल्यार तूं तेंवूय जेवना. लोक येतात जायतो एंड शो सम सिंपथी, पूण तें नोको दॅट यू वॉन्ट सम एम्पथी. जिविताची तुका येता वीट, फील्स लायक सेटिंग अ फायर एंड गेटिंग लीट इनटू इट. फोटी मारता सगल्यांक तूं आसाय बरो. केन्ना दिसता तुका तूं पियोवन सोरो. सांगो कोणाक हें सगळें तुका कळना. सांगो दिसता माय पूण ती सजमना. मोटिवेशन घेता जायत ना मुडोना, पूण तेंवूय चड टायम उरोना. भायर गेले लोक दिता स्ट्रेंज लुक्स. भितर रावले थॉट्स टर्न इनटू टेक्स्ट बुक्स. राव रे, what is he talking about? Is he talking about depression? He's talking about life. तो आता जिविताचे उलयता. Whereas I think the whole context of where he started from. Okay, he was talking about मायंक सांगोंक जायना, सोरो पिवंक कहो दिसता, मोटिवेशन ना, मे बी तुका मे बी यू आर सीक, तुका जेवण बसून जेवंक विटता. ओके,
So what, I don't know what he's talking about. Depression. Yeah, he's talking about his life. Let's just hear. पिस्टून फोडली सपना परतून घे ती तुझ्या हातान एक दीस खोरीत चलतलोय तू तुझ्या सपनाच्या मेटांनी जिवीत सगळ्यांक दिता कठीण परीक्षा दोयर काड घे आनी पास तुझा उठ रे सायबा तूं आतां चल मुखार लोक उलयतात साबार कित्याक उतरां घेता कानार बी द पर्सन हू डजंट गिव्स अ फक बिकॉज वर्ड्स टेकन टू हार्ट रियली सक्स एक दीस येतलो तूं तुकाच वाकणटलो कित्याक. Okay, now I understood what he's saying. आता सोजबोलो कितें तो he wants to do something maybe like he's तो लोकांक मोटिवेट कोत्ता कितें तेका कितें करूंक जाय पळय ते तो त्या लायनीर आहा तेका लोक कितें म्हणटा. If you take people's words to heart, you know, you should never give a fuck. माझ्या भाशेन don't give a fuck. And I mean, his voice tone is very good, don't get me wrong. And I think somewhere or other the flow is a bit missing out, somewhere or the other. I'm not going to be like a critic. Master Inga Thunsur Utra maybe he could use better. तुस्त पडून परतून कुटोंक शिकलोलो लोक कितें उलयतात तें घाल उज्यान तुजी आवय बापूय सांगतात तें घाल मोनान वय जिविताचो कितें बरवसो ना कित्या जिवीत तें तुज्या हातान ना कितलो तूं रडतलोय रे पिशा सपना फुडें दवरून बरो दाखय तुजी आशा चलत राव एंड मेक युअर सेल्फ हॅपी सांगात ना कोणाचो गेट युअर सेल्फ अ पपी दिसता कोणाचेर बरो वसो ना देव आसा तुका दिवपाची तुका गरज ना आयज दिसता इट्स हार्ड एंड यू फील लायक अ रिटार्ड पूण फाल्यां खासतलो बिकॉज यू गॉट युअर रिवॉर्ड एक पार्टी मेळटा तें आनी मेळना या इट्स वन टायम स्विच ऑन ऑर ऑफ तेंच लायफ तेंच तें जिवीत वय हें सोत तूं कोर कितें तुका दिसता रायट लोकांचें आयकनाका दे कांट सी युअर फ्युचर ब्रायट लायफ एंट इजी or it ain't so tough. Don't be afraid, my friend. Just keep going rough and tough. You know. There was a message. There's a message. You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. Maya Angelou. Maya Angelou. Okay. So yeah, I सारखे गॅस केलेले कित्याक तो कितें करूंक सोदतालो आनी खूब स्ट्रगल आसलें आनी फायनली तो हार मानपाचो तयार ना तो फुडें धांवतलोच फुडें तो आनी कांयच हें करचो ना. ओके म्हाजें असलें एक कातार हांवें काडलें सोडून घाल म्हणून आनी एक येता सून. सो कीप इन टच एंड वॉच ऑन इजी डी इन द हावस हिंगा न्हू इजी डी इन द हावसर. ओके सो ओवरऑल कहें लागलें म्हाका वेरी स्लो सॉंग. Flow, okay, he's just starting, I guess. I'll not know how old he's in the game, but not a bad try at all. I केन्ना स्टार्ट केलो हांवूय होच हिंगा थंयसर वर्ड्स हिंगा थंयसर घालतालो हुंचे म्हाजे तूं आदले व्हिडिओ पळयतलो जाल्यार हांवूय तोच आहलो. बट प्रॅक्टीस मेक्स परफेक्ट आनी सगल्यांकूच चान्स मेळोंक जाय आनी दिवंकूय जाय. ओके overall words, the lyrics and how he made sense of it was very nice. Only mashe rhyming on Inga Thunsur, if he had mashe just take care of that, and I think everything else is jivit voilo poitolo sogle voilo poita. Okay, kenna har manna ka baba, kenna har manna ka soddant fude daw. Don't take my words to your heart. I am just observing as a normal
viewer आणि I would like to thank you Clifford for allowing me to react to this. As I mentioned on your channel also, that I will be honest when I'm reacting. आणि बाबा केन्ना चान्स मेवता म्हाका आनी तुका आमी कोलॅब कोत्तेलेत. ओके, दॅट इज अ प्रॉमिस. इफ यू वॉन्ट मी टू कोलॅब विथ यू, ओके, केन्ना एक फावटी कोलॅब कोत्तेले. आनी फॉर द रेस्ट ऑफ द गायज, तुमी जोरी तो सब्सक्रायब करूंक ना, सब्सक्रायब करात. कमेंट करूंक ना, कमेंट करात. लायक करूंक ना, लायक करात. शेअर करूंक ना, शेअर करात. रे बाबा कितें वयता तुमचें. आनी नोटिफिकेशन बेल दामात, कित्याक हांव गोंयचो हांव आनी तुमी गोंयचे, आनी हो तुमचो चॅनल. हांव कोत्ता कितें कितें नाटकां म्हाका जाय पळय ती. ओके, आनी हांव जस्ट स्प्रेडींग सम लव. नो, देर इज नो हेट, ओनली लव. आनी एक प्रॉमिस आहा, नथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल एनी मोर ऑन दिस चॅनल, ओनली मोग. ओके, until the next video, I love you all. गोंयचो हांव. तुम्ही बरे भाशेन रावात, and you have a safe night and a safe day and a safe year. Stay blessed, and I love you all.